सगळ्यांक येवकार पळोवया आयच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस आणि स्लोवाकियाच्या दौऱ्यार वचपाक भायर सरल्यात। प्रधानमंत्री आपल्या भोंवडेची सुरवात नीस या शारांतल्यान करतले। 14 जूनाक नीस शारांत फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन हांचे वांगडा प्रधानमंत्री मोदी उंचेल्या पावड्यावेली द्विपक्षीय बसका घेतले। प्रधानमंत्री मोदी भारत फ्रांस ग्लोबल स्ट्रॅटेजीक भागीदारीचो नियाळ घेतले। फ्रांसात एव्हियन हांगा 15 जूनाक जावपी G7 शिखर संमेलनात प्रधानमंत्री वांटेकार जावपाचे आसात। तशेंच भारत इनोव्हेट्स 2026 या कार्यावळीचो प्रधानमंत्री शुभारंभ करतले। फ्रांसातले भारतीय राजदूत संजीव सिंगला हांणी भारत इनोव्हेट्स विशीं माहिती दिल्या। वो यही रहा है कि किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज़्यादा फोकस बढ़ाएं। जो हमारे ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, डिफेंस हुआ या न्यूक्लियर हुआ या स्पेस है, वो चलता रहेगा, वो अभी भी चल रहा है। और ये फोकस हम क्यों बदल रहे हैं इनोवेशन की तरफ, उसका कारण वही है कि हमारे आसपास की जो दुनिया बदल रही है, तेज़ी से बदल रही है, उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमारे आम निजी जीवन में निजी स्तर पे जिस तरह से उथल पुथल हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो क्या हम दोनों देश मिलके इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं जिससे कि सभी का फ़ायदा हो। और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज़ हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया में से चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभर के आया है। फ्रांस की एक अपनी ताकत रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पैमाने पे। सो ये एक मेन कारण है कि हम दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह इसमें हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम। और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं। और खाली इसमें स्टार्टअप्स नहीं होंगे, हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो उन सबका इकट्ठा एक मंच पे लाना शायद पहली बार हो रहा है। और इतने इस स्केल के ऊपर लाना शायद पहली बार हो। उत्तराखंडाची राजधानी देहराडूनात भारतीय सैन्य अकादमीत पासिंग आउट परेड जाली। या निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हिणे परेडीचे निरीक्षण केले। अंदू वर्सा इतिहासीक पासिंग आउट परेडीत पयलेच खेपे बायला कॅडेट्सांनी वांटो घेतलो। 9 बायला कॅडेट्सांक पळोवन खोशी जाता। ही IMA खातीर व्हड अभिमानाची गजाल आसा, अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हिणे सांगला। Delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy. The presence of foreign cadets here reflects India's commitment to fostering friendship, cooperation and peaceful relations with countries across the world. Cadets here develop mutual trust, understanding and professional bonds that play an important role in strengthening defense cooperation among nations. I am confident that with the strength of the values and training they receive here, they will contribute to regional stability and global peace. मध्य प्रदेशातल्या इंदोरात सुरू आशिल्ल्या ब्रिक्स देशांच्या कृषी मंत्र्यांच्या बसकेचो आयज दुसरो दीस। आयज बसकेत सशक्तीकरण, खाद्य सुरक्षेविशीं चर्चा सुरू आसा। केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांच्या अध्यक्षतेखाला ही बसका जाता। बरे उत्पादन घेवप आणि टिकाऊ शेती हाचेर ह्या बसकेत भर दिला। कृषी मंत्री चौहान हांणी हे बसकेविशीं माहिती दिली। स्मार्ट मीटर प्रकल्प मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तात्पुरतो स्थगीत दवरला। वीज खात्याच्या वरिष्ठ अभियंत्यांवांगडा जाल्ल्या नियाळ बसके उपरांत स्मार्ट मीटर बसोवपाची प्रक्रिया सध्या थांबोवपाचो आदेश दिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्रपणान तपासतले। गिरायकांनी मंजूर करून घेतिल्लो वीज भार आणि प्रत्यक्ष वापर हांचे मदली तफावत तपासतले। तो मेरेन स्मार्ट मीटर बसोवपाचे काम स्थगीत दवरतले, अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगला। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की आत्ताच्या घडीक स्मार्ट मीटर होल्ड कर। ओके, ज्यांच्या सगळ्या मिटरात होल सुरू आसा हे सगळे पयलीं चॅक करात।
आनी प्रत्येकाचो पयल्यान पयली लोड जो आसा पयली ताका एक्सेस लोड लागता बट तो कमी लोड घेतलेलो तेणी तो चॅक करून पयली व्हेरीफाय करात. इट वील टेक टायम. जवळपास इतके लाखांनी मिटर जे आसा पयली हे सगळे चॅक करता ताका टायम लागतलो आनी ते सगळो प्रोसिजर कंप्लीट पयली करचो. सगळे पयली व्हेरीफाय करचे आनी ताज्या शिवाय स्मार्ट मिटर जे आसा ते बंद दवरले आतांच्या घडी. आनी जेंका चड बिलां येयल्ली आसा हांवें सगळ्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या सगळे सीक इन्स्ट्रक्शन दिला की तेंच्यांनी पयल्यान पयली व्हेरीफाय करचे सगळे आनी तेजी बिलां जी आसा ती चॅक करून ताका एक्चुअल कितें आसा पयली बिल्स ती दिवची. ते अननेसेसरी तेंची जे पेनल्टी वाडल्या, थोड्यांक इंट्रस्ट वाडल्या, अशे वेगवेगळे विशय आसा. थोड्यांक पेनल्टी लायला. पेनल्टी ह्याच जाग्याचेर तेजो लोड कमी आशिल्लो बट तो लायना फुडें चड येयला म्हणून पेनल्टी म्हणटात ताका. तुका 2 वर्सांची पेनल्टी, तुका 1 वर्साची पेनल्टी, ते सगळे कट करूंक लायला. ते सगळे कट जातले आनी ताका एक्चुअल जे बील आसा पयली जाल्यार एक्चुअल बील ते येवपाक सुरवात जातली. देवळांचे संवर्धन म्हळ्यारूच संस्कृतीचे संवर्धन अशें दिवचलेचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी म्हळां. मुळगांवच्या श्री केळबाय देवस्थानाच्या सोबतीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांच्या हस्तुकी जालो. त्या वेळार ते उलयताले. ह्या कामाचेर 9 कोटी रुपया खर्च येतलो. पर्यटन खात्यान ह्या कामा खातीर निधी उपलब्ध करून दिला. देवळां ही फकत धर्मीक भावनेची केंद्रां न्हय जाल्यार ती गांवांतल्या सामाजीक आनी सांस्कृतीक जिणेचो अविभाज्य भाग आसा अशें आमदार डॉक्टर शेटये हांणी म्हळें. देवळां ही गोष्ट कशी आसा, ही लायटी फक्त ब्युटिफिकेशन आनी शो न्हय तर एक लक्षात दवरूं जाय, देवळां ही आमची संस्कृती आसा. खंयच्याय गांवाची जर संस्कृती कल्चर बरो जाल्यार त्या देवळां गांवांतली मेन देवळां म्हणजे खूब देवळां आसता ते कितले बरे आमी दवरलेले आसा ते. आनी ही जी संस्कृतीची बी आसा ही आमच्या जाणट्यांची ही ठेव आसा. हे आमी जे जनरेशन आसा हें बरें करून फक्त फुडें धाडटा. हे काय आमचे न्ही, वडिलोपार्जीत आसा ते आमी फक्त फुडें व्हरपाचे प्रयत्न करता. म्हाका भाग्य दिसता कितें की हांव खुर्चेर आसतना हो म्हाका एक करपाक एक म्हज्या हातीन एक बरें काम पुण्याचें काम जाता हें भाग्य दिसता. खुबशे फावटी खुबशे देवस्थान कमिटीक हांव आफोवन सांगता आतां मात्राईचे हेका की तुमी येयात, तुमकां कशें कशें जाय तशें करूया. आफोवन सांगता. कित्याक सांगता तर हें आमचें एक श्रद्धेची जागा आसा. ही जागा आसा जंय मनीस एकामेका कडेन जुळटा. खुबशे फावटी आमचे वैचारीक डिफरन्स आसता पूण देवळान येयल्या बद्दल म्हाका दिसता 99% एक शाणो मनीस केन्नाच बाचाबची करना किंवा कांयच करना. सगळे जाण एकदम भाव भयण कशे रावता. म्हणून ही जागा जितकी बरी रावतली जितलीची मेंटेन बरी जातली. विजेच्या वाडिल्ल्या दरा विरोधात आम आदमी पार्टीन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांच्या निवासस्थानाचेर जन आक्रोश मोर्चा काडलो. गोंयांतल्या गिरायकांक आयिल्ली भरमसाट वीज बिलां आनी दंड हाचो निशेध करपाक आम आदमी पार्टीन आयज बांदोड्या हो मोर्चा काडलो. आप फुडारी वाल्मिकी नाईक हांणी हाचेर उलोवप केलां. लायटीच्या बिलाच्या निमतान दरोडेखोरी कशी सामान्य गोंयकाराक लुटपाचो प्रयत्न चल्ला. तुम्ही पळयलें की जो मनीस 4-5 वर्सां पयलीं 700-800 रुपया बील दितालो ते वेगळी षडयंत्रां करून आज तो मनीस 1,500-2,000 हजार रुपया बील दिता. पयलीं म्हळ्यार ते एनालॉग मिटर डिजिटल केले, मागीर रेटी वाडयल्यो, लोकांक दुप्पट तिप्पट चौपट बिलां धाडटा. तो आमी निशेध केलो आनी तो आमी ताका बंद करपाक लायिल्लो आनी त्या खातीर काल आमी वॉर्निंग दिल्लो. सो काल आमी वॉर्निंग दिलो. तशेंच आमचे पार्टीचे नॅशनल कन्व्हिनर श्री अरविंद केजरीवालजीन ट्वीट केला हाचेर आनी जेन्ना आमी वॉर्निंग दिलो आनी हो इशू अरविंदजी खातीर नॅशनल लेवलाचेर पावलो तेन्ना खंय तरी ह्या सरकाराक जाग आयली. भारत आणि अफगाणिस्तान हांचे मदीं 3 एकदिसाच्या क्रिकेट खेळामाळेचो पयलो खेळ आयज धर्मशालात जाता. पावसाक लागून ह्या मॅचीक कळाव जाला. भारत पयलेच खेपे अफगाणिस्ताना वांगडा ODI खेळटा. भारत आणि अफगाणिस्तान हांचे मदीं आतां मेरेन 4 मॅची जाल्यात. तातूंतल्यो भारतान 3 मॅचींनी जैत जोडला. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.